देव दिता आणि देवचार नाडटा अशी ओपार आसा। कुर्टी खांडेपारच्या बेकायदेशीर स्क्रॅपयार्डाचेर कारवायेक ती मुदयेक थीक लागू पडटा। बेकायदो स्क्रॅपयार्डां मोडून उडयात अशें मागपी लेखी निवेदन थळावळो एक्टिव्हिस्ट संदीप पारकरान पंचायतींत 2018 दिल्लें। पंचायतीन 2019 ती ऑर्डर काडिल्ली, पूण पारकाराची फायल गायबूच जाली। पारकारान परत 2020 निवेदन परत दिलें। ताचेर आतां कारवाय सुरू जाल्या। कुर्टीचो चवथो स्क्रॅपयार्ड माते भरवण केला। खांडेपारा कुर्टी वाठारांत परवान्या बगर कांय स्क्रॅपयार्ड उबे जाल्ले। ते धोकादायक आणि मुळातच बेकायदेशीर आशिल्ल्यान मोडून उडोवची अशी लेखी मागणी 2018 संदीप पारकरान केल्ली। 2019 डेमोलिशनाची ऑर्डर मेळिल्ली, पूण फायलच गायब जाली। उपरांत पारकरान परत 2020 निवेदन भेटयले। उपरांत एक करीत 3 स्क्रॅपयार्डां मोडली। काल मोडला ते चवथे। अजापाची गजाल म्हटल्यार स्क्रॅपयार्डा कडेन संबंधितांनी माजी सरपंचाची रिक्षा जोडपाची घडणूक घडूनय पंचायत सुशेगाद राविल्ली। अजून 5 स्क्रॅपयार्डां उरल्यात खंय। समवेर इन 2018 स्क्रॅपयार्डांचेर कंप्लेन घातलेली, कित्याक चडशी स्क्रॅपयार्डां आहा ती प्लास्टीक बर्निंग करताले मोठ्या प्रमाणात, जाका लागून तो स्मोक येता तो सामको कार्सिनोजेनिक आसा आणि जे अस्थमा पेशंट आहा तांकां खूब माल पडो येता। ताका लागून आमी कंप्लेन घातली। फर्स्ट डेमोलिशन आमकां गावलें ते 2019 हांगासरले कुट्टी जे कोपरवाड्यार वयता तो रोड आहा पळय न्ही थंयचे तेणे सगळे जे रूम काडलेले आनी जे स्क्रॅपयार्डाचे जे वेस्ट आहा पळय न्ही सगळे झऱ्यांनी सोडलेले, शेतान सोडलेले। ते 31 दिसांनी डेमोलिशन गावले। तेजे नंतर जेन्ना चोरेचे प्रकार वाडले, तिसकार एका चोराक धरलो बॅटरी चोरता आसतना, तेणें मागीर एडमीट केलें की आपूण ह्यो बॅटरी चोरता आनी हांगा कुट्टी स्क्रॅपयार्डान विकता। मागीर तेजे नंतर जो आमगेलो हो आसा एकटो पंच आसा तेगेलीच रिक्षा चोरली आनी चोरेचो माल सगळो तेगेले रिक्षेन भरून मडगांव व्हरून विकलो आनी रिक्षा थंय सांडून ते पळोवन गेले। हे जेन्ना प्रकार वाडले आनी आमच्या नदरेक येयले तेन्ना म्हाका दिसलें की हे खंय तरी एक भयानक परिस्थिती एक निर्माण जाल्या कुट्टी खांडेपारान स्क्रॅपयार्डाच्या नांवान। म्हाजो स्क्रॅपयार्डांक विरोध ना, जर तेंच्यांनी कायदेशीर जे आसा रेजिस्टर्ड केले जाल्यार कांयच प्रॉब्लेम ना। आनी सरकाराकूय म्हाजी मागणी आसा जी जे स्क्रॅपयार्ड रेजिस्टर जाता तांकां इंडस्ट्रियल झोनान जागो दिवचो आनी थंय तांकां सेटल करचें। पण जे प्लास्टीक बर्निंग करता ते नॉट एक्सेप्टेबल। अकाउंटेबिलिटी आसपाक जाय म्हणून ते रेजिस्ट्रेशन आसपाक जाय। हे हांकां कित्याक रेजिस्ट्रेशन नाका? हेंगलो जो चोरीचो माल येता पळय न्ही तो हांकां सगळो 2 नंबरान विकपाक जाय। हेका लागून हे खंयच रेजिस्टर जायना। जेका दिसता तेणें रेजिस्टर जावन इंडस्ट्रियल झोनान आपलो स्क्रॅपयार्ड चलोवनी, पण रेजिडेन्शियल एरियेन इको सेन्सिटीव झोनान कोणेच स्क्रॅपयार्ड एलावड करचें न्ही। आनी आतां जशें हायकोर्टान कॉग्निजन्स घेतलेलो आसा की स्क्रॅपयार्डाची सगळी मळीक चल्ल्या, शेतांनी चल्ल्या, इको सेन्सिटीव झोनान जाल्ल्या, ही सगळी पंचायतीन ऑफ देर ओन काडची। कोण कंप्लेन करत तर तुमी रावनाका म्हणून, तुमची ड्युटी ती म्हणून। ताका लागून ज्यो बाकीच्यो पंचायती आसा आमच्या खांडेपारान जावं गोंयान आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी कॉग्निजन्स ह्या हायकोर्टाचो घेवन प्रत्येकाची जी ज्युरिडिक्शनां आसा स्क्रॅपयार्डां ती काडची आनी सगळी क्लियर करची। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक।